सो ब्रेकफास्टाक ऑर्डर केला मसाला डोसा. 3 मसाला डोसा ऑर्डर केला आणि बन्स केला हे ऋतिकाक बन्स आणि मसाला डोसा आणि कॉफी ऑर्डर केला. अजून कॉफी येवंक ना. कॉफी येतले म्हाका हे कॉफी दिसता. हितून ओके हितून कॉफी आसा. ओके ब्रेकफास्ट करून घेता. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा आणि हो वेदर पळयात. आणि आयज आसा चवथ. तुमकां सगळ्यांक चवथीची हुनूच परबी आणि पावस स्टार्ट जाला. हे पळयात बारीक पावस पडटा आणि बरो दिसता हो व्यू पळोवपाक. हांव सकाळीं उठले बरोबर न्ही हो व्यू पळोवंक जाय. बरो दिसता ग्रीन सामकें हांगासर. पळयात ग्रीनरी सामकें. तेच बारीक पावस स्टार्ट जालो. सकाळच्यान बारीकूच पावस पडटा. पळयात शिव पळय खंय बसून आपले ब्रेकफास्ट एन्जॉय करता. ग्रीनरी प्लस पावस आणि प्लस मसाला डोसा सांबार. आवय 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 बरें हेजे बरें आहा. ओके सो जस्ट उठले आणि पयलीं म्हटलें ब्रेकफास्ट करया कित्याक आजून शावर बीन घेवंक ना हांव. शिव नालो ऋतू नालो. आयज सामकें हेडेक जावपा लागलें सारकें खबर ना. रातचें म्हाका झेम पडूना. म्हाका न्ही जागो बी चेंज जालें न्ही म्हाका न्हीद पडना. तो म्हटलें पयलीं चाय पिवया मागीर टॅबलेट घेवया पयलीं हेडेकाचे मागीर शावर घेतलें हांव. इश्विकाक न्हांव घालूंक जाय. तो एन्जॉय करता. इश्वीक गुड मॉर्निंग म्हण सगळ्यांक. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. हॅपी गणेश म्हण. अबे गणेश चतुर्थी. एका तर न्हावपाक घालूंक जाय. आणि आई थंय मसालो सांगता आई सगळ्यांक हॅपी गणेश म्हण. आं हॅपी गणेश एवरीवन. आय लाईक माय YouTube चॅनल. आं शिवान तुमकां विश करून आसतलें न्ही. हॅपी गणेश सगळ्यांक. आं हांव करता ब्रेकफास्ट मागीर बाबू न्हावपाक घालता. पावस व्हडलो येयलो गे न्ही. व्हडलो येयलो पावस. शिव बेगीन न्हालो कित्याक खबर आहा तो म्हाका दिसता वयतलो पळय मामाक कॉल करतलो गणपती हाडपाक आमच्या गाडयेन. नाजाल्यार टॅम्पोचे हाडटले तेमी कशें तें खबर ना आजून. म्हणून मोबायलार शिव आपूण रेडी जावन बसता. इफ तेंच्यांनी कॉल केल्यार तो वयतलो गणपती हाडपाक आमच्या गाडयेन. नाजाल्यार टॅम्पोचेर हाडटले. गेल्लें हांव पार्लरान आयब्रो काडपाक. थंय फेशियल केलें हांवें आनी ती मोपा आली D10 जाला म्हणून सगळें हांगासर ब्लॅक जाल्लेलें. तुमकां दिसता आसता आतां धव्या जालें ना. D10 सगळें केलें तेणें. मातशें बरें दिसलें म्हाका काल. बरें जालें आं. एक काम जालें म्हजें काल. बरें दिसलें. बरें हांगा सगळें ब्लॅकेट्स बी जाल्लेले. क्लीन केलें तेणें. कितें रे चल ओवर हाडचे पयलीं हांव बिना बिना चाय पिता. चला. सो हें मसाला डोसा भितर न्ही बरेंशी एक चटणी लायला म्हणजे रेड चटणी आहे पळयात. बरें आहे गे. हांवें सांबार शिवराताक दिलें. शिवराताक आवडलें का सांबार. म्हाका आवडना. कितें रे यम्मी. बरा चटणी आमटान ना रे. शिव हांगा म्हाका तापता. इतलें बरें लागना खंय आनी कंप्लेनी सांगता खंय. आमटान कितें हांगा चटणी. आं तूं हाडला. आमकां दिसता हॉटेलान दिसता आमटान बी घालना दिसता. शिवता खबर आहा शिवता पयलीं मसालो डोसा गाडो काडलेलो खंय. शिवता मसालो डोसाचो गाडो काडलेलो तें खबर आहा. खंय म्हाका शिव कॉफी दिली. खंय कितले हांवें मसालो डोसा खाला. ते चटणी सामकें हें कशें चेपे कशें म्हणजे हें ना आमटान ना. शिवरात म्हणटा आमटान घालना कशें आतां खबर आहा दी कॉफी दी. सो पावस पळया कितलो व्हडलो येयलो. हांव रेडी जाल्लें आसा. कशें न्हेसलें साडी हें पळयात. ओके आनी हांगासर सगळीं रेडी जाल्लीं आसा. हो इश्विका सामको रडो रडो नाका जालें रे. ताका येयला न्हीद ना. आई हांगा रेडी जाला. आईक दिल्लें साडी हें न्ही नशकान बड्डेक. पण ब्लावज तेजें न्ही आं. ब्लावज आईन डिफरंट आसला पण ताका मॅचींग जाता ब्लावज. हय तुका हांगा काजल लावला शिवनाथ बाबूचे मागीर पुसतें. ओके सो आई न्ही केन्ना हांगा रावना. तुमी खबर आसतलें लास्ट इयर तुमी पयलें आसतलें. आई रावतालें आमच्या आजीच्या घरा म्हणजे आपल्या घरा. थंय कितें इंडियन टॉयलेट न्ही तिका तें बसल्यार उठोवंक जायना म्हणून मोबायली आपूण आई म्हणजे दिसता हांगाच रावता. सो 2 रूम बूक करता मोबायली. कित्याक 2 रूम जाय आमी काय हांगा उरची ना. फक्त न्हिदपाक आमी हांगा उरतली. सो थंयसर एक बॅड घातला तें दिसता आसतलें. थंय आईक बॅड आनी वयर आमकां पळय वयर सारकी जायत ना 4 जाणां. ऋत्वीक हांव इश्वीक शिवनाथ जायत ना वयर. ताका लागून शिवनाथ म्हणपाक लागलो पाळणे हाडटा म्हणपाक लागलो. आतां पाळणे आनी घेवन खंय भोंवतलो. न्हिदलो हांव काल इश्वीक कांयच त्रास दिवंक ना. न्हिदलो फक्त ताका बांदलें तो बरो न्हिदता. ओके सो आतां भायर सरता. टायम जालो 12:30
आणि पावस पडटा भायर तो हेज्या पयलीं म्हणजे आजीच्या घरा वयच्या पयलीं आमी एक टेम्पलान वयतली कित्याक ते खूब टायम म्हणजे वचूंकूच ना आमी सो दिस टायम येयला फाल्यां आनी टायम मेळचो ना ताका लागून म्हटलें आयज वचया म्हटलें टेम्पलान सो पुसत्या काजळ ब्लॅक लागला ओके सो पावस पडटा आनी फुलां वाटेर फुलां बिलां घेवंक जाय म्हाका जायो घेवंक जाय जायाच्यो रेट खबर ना कशें कितें आसा म्हाका जायो घेवंक जाय माळपाक पळयता लास्ट आमी जायो 100 रुपया एक आसलेले सो आयज म्हाका जायो घेवंक जाय माळोवंक जाय ओके सिंपलशें म्हणजे लूक आसा हें साडी हांवें बेंगलोरसून हाडलेले आनी बाबूच्या नेम सेरेमनी तेमा तेन्ना हांवें शिवपाक दिलेले साडी ब्लावज टायट जावपाक लागले जस्ट बिगिनर पयरूच येवच्या पयलीं एक दीस पयलीं हांवें ते ब्लावज सायडीतले शिवून हांव पळय काडले मातशें टायट जावपाक लागले जालें मोठें डॉक्टरान म्हटलं हांव स्लीम ट्रीम जाला पण हांव ब्लावज जायना ओके चला भायर सरता आमी ओके तातूंतलें हांव शूट करतलें ओके कशें कितें कांय खबर ना कित्याक आतां भायर पावसूय पडटा आनी आतां इश्वीकू आसा ताका लागून जायना सगळें मॅनेज करपाक तातूंतलें हांव शूट करतलें आनी तुमकां शेअर करतलें ओके चला शिवणाचें काम बाबू धरपाचें म्हजें काम कॅमेरा धरपाचें आईचें काम पोटल्यो धरपाचें सावकास रे सगळ्यांना तळमळटात ऋतिक काय काम काय ना ऋतिक काय ऋतिक इशिकाची बॅग धरपाचें आई पळय एका तकले तेल घालूंक नाशिव ना शिव की करता खबर आहा आपल्याक तकले बरें तेल लायता हेका लावपूच ना पळय ते सुकला आनी हांवें लायलें की हांव म्हाका तापता ऋत्वीक लावपाचें न्हू सुकला मरे आजी लावया इश्वीक इशिकाक सगळें न्हीद खंय वयता आं चल चला चला पावस ना वचून पावया पयलीं हे पावसान छत्री घेवन भोंवपाचें काय पोटल्यो घेवन भोंवपाचें सो तुमकां न्ही भायल्यान दाखयता हें आसा हायवे हें हो रस्तो न्ही हांगा वयता होन्नावर मुर्डेश्वर हो रस्तो आनी हें आसा आमचें महालक्ष्मी कम्फर्ट जस्ट न्यूच बांदला हें आं चल पावस ना भायर सरला आमी पयलीं फुलां घेता आतां जालां कितें फुलां आहा पळय ते तेवटेन आसा आतां गाडी हांगासर खंय तरी पार्क करून देवून हाडचें पडटलें हां कित्याक पावसूय ना ताका लागून सो पयलीं आमी एक टेम्पलान वयता मागीर घरा वयतली आई गेला फ्रुट्स हाडपाक पोलीस सोंपा आलो हांगा गाडी पार्क करनाका म्हणपा आलो हांवें म्हटलें मातशें 5 मिनटां म्हटलें खंय दवरतलें आनी फुलां शॉपिंग करनाका ते धाकटोसो रस्तो दोनी वाटेन गाडयो तूं न्हीद रे मातसो हेजे कितें कितें सपना दूध पिलो सगळें जालें फक्त न्हिदपाचें काम न्हीद मरे तूं सारको हो आला हांगा धोती कुर्ता धोती कुर्ता येतलो म्हाका जायो आतां हे जायो कशें रेट खबर ना आई गेला फ्रुट्स हाडपाक म्हाका दिले काडून ते आतां माळोवंक जाय म्हाका बरें आहा सो हांगासर आमकां मेवळे फुलां खूब आसा हांगा आनी पावसो आयलो बारीक हांगासर न्ही गाडी धरपाकूच प्रॉब्लम पार्किंगूच ना फुलां खूब आहा मोगरा बीन आसा न्ही गे आयज मोगरा आं घे घे ते कितें फ्रेश आहा पळय हय फ्रेश आहा पळय आनी तो व्हायट कलर घे तुमी सगळें हाडटा फुलां बीन सो आमच्या कडसून थोडेशें व्हरता आमी कित्याक आमी न्ही देवाक न्ही भरपूर फुलां घालतात फुलां घातल्यारूच मातशें बरें दिसता पळोवपाक फाटल्यान दवर आतां फ्रुट्स घेवंक जाय फ्रुट्स घेवंक जाय शिव आतां टेन्शन पडटा हांगासर फ्रुट्स घेवपाक गेल्यार पार्किंग मेळना सगळे हांगासर अशें हांगा रावशी ना गाडी फ्रुट्स बीन घेवन यो आई घेवन येतली तूं बाबूक घे सो पावली आमी टेम्पलार हें न्ही आम्मा देवस्थान म्हणटा हेका चल आतांच पावस येवंक जाय तूं सावकाश यो पांय बीन पळय सो प्रदर्शनां काडटा ही टेम्पल आहा न्ही आहा तशें आसा आमी धाकटेसून हांगा येताले बरें आसता जात्रा बित्रा आसता हांगासर पांय गड्डर हय मागीर येवंक मेळचें ना आमकां फाल्यां आनी बिजी उरतले परवा आमी भायर सरतलीं म्हटलें येवया पांय पडया म्हटलें पावस येयलो सावकाश तूं आईक सांगलें तूं पयलीं वच म्हणून आई घुसना हितून हांसता पळय आई घुसना पावस समजून रावली आमी हांगा एक जाली हांगा बरोबर हो कुरकुर करता कुरकुर पुरे न्हीद येयला जालें पावले लागीं पावले आईन ते हें घेतला न्ही जायो 100 रुपया एक खंय जायो सो 4 घेतला हांवें
400 रुपयाचे. एक हांवें घेतला माळपा माळूंक ना अजून माळटलें हांव आनी बाकीचे 3 हा पळय एक आई माळटली आनी 2 हा ते देवाक दितले गणपती घालतले. 100 रुपया एक आई. पण आमी कितले घेतले 40 रुपया एक न्ही हांगा बांदोळ एंटीक बांदोळ थंयसर. आतां हे न्ही चवथ न्ही म्हारग आसतले जाल्यार या रे चल या. सो पावली आमी आजीगेर गार्डनूच बसला. रितीक आनी आई गेली पोटली घेवन. जोरान पावस पडटा आनी हो हांगा न्हिदला. ताका आतां व्हरपाचें कशें आतां म्हाका टेन्शन पडला. पावस बारीक आसल्यार वचपाचें घेवन पण खूब व्हडलो पडटा पावस. शी वाज येयलो अशें ना पावसान इतलो मजा येना. या मातशें बारीक पडटा जाल्यार ओके. इतलो व्हडलो पावसान तें आनी साडे घेवन भोंवपाचें आनी भुरग्यांक घेवन खंय भोंवपाचें. जाता तितलें हांव शूट करता आनी बिना सबस्क्रायब करात. आनी कितले उरला अशें ना 20 उरला. ओके मागीर लायव्ह येता हांव घरा पावले की. सो काल न्ही गौरी पूजन जालें पळयात आनी हांवें पळय गणपती अजून पूजा बी कांय जावंक ना. टायम आसा. आतां इशिकाक झुला बांदता आनी न्हिदचोच ना तो आतां रडपा लागला. सो हांगासर झुला बांदता. आतां ओगी रावलो तो न्ही. सो इशुकाक न्ही झुलांक घातलेले पण कितें जाता खबर आसा झुलान ते वयल्यान कितें पावडर पडपा लागले. दोळ्यान सगळं तरी पावडर पडला. तो म्हटलें ताका झुलांक घालना हांगासर घालता. बसला पळयता पळय टुकू टुकू करून तो ताका न्ही हांगा घालता. ताका झुला बेश्टे आसूं न्ही ते न्हू रे इश्वी कपडे काडया आमगे ताका ना आसूं थंडी खाता न्ही गे कित्याक ते कपडे मातशे बरें हें घातल्यार तो रडटा पण थंडी खाता खूब न्हू रे. आतां न्हिदतलो तो. इश्वीक न्ही आत्तां न्हिदला पळयात आनी भायर कसलो पावस बेजायला सारको. शिव गेला हें हाडपाक गाडयेन थोडो आनी सामान आहा तें हाडपाक गेलो. पावस कमी जाल्लो तो गेला आतां हाडपाक परत पावस स्टार्ट जाता. सो आई हांगासर वायन रेडी करता. हें पळयात नाल्ल न्ही बरें तासून घेतला मागीर चॉकान न्ही ताका माग करपाचें न्ही आई. चल चल यस यस चल कुमकुम आहे. ते फुल ते कर ते फुल देवा घाल. ते तो हां रिती फुट्टा काय नाल कळटा मरे फुडो और से समुद्र घ्या ते बरें व्हडलें हाडला
हर सेकंड पाणी काल पडून झाले आणि कोण तीन का म्हणे पटी तो झाले पूजा सो आता चालू आसा तिका फोटोशूट ती घेतली आमी आनी इशिकाक न्ही त्या रुमान घातला कित्याक बाबा हांगासर घातलेले तेका हॉलान आतां हांगा जेवपाक बसतले आनी पावस सांगू तुमकां पडत आहा अजून कंटिन्युअस पावस पडटा थांबात ना ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः बाळभक्ता लागे तुझी आसरा पालीच्या बालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव बाळभक्ता लागे तुझी आसरा पालीच्या बालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव जस्ट आत्ता पावले आमी रुमान एकची जाली कितें पांचाकूच आमी 6:30 सुमार रेडी जाल्ली येवपा घरा हो बरो न्हिदला आमी रावला हो केन्ना उठटलो जाल्यार घेवन येवया म्हणून हो उठात ना ताका उखलून हाडले आनी तुका सांगू इतलो पावस पडटा सकाळी हांवें व्लॉग स्टार्ट केलेले पळय तेन्नाच्यान आतां पर्यंत आतां जाली 8 जाली अशी ना 8 जाली अजुनूय पावस पडटा आनी कसलो पावस तो आमी इली आनी बसोंक ना ओके सो म्हटलें व्लॉग हांगा येवन एंड करया म्हटलें ओके तो व्लॉग एंड घेता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करात शेअर करात आणि चॅनल सबस्क्राईब करात तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर या रे Bye. वाले आले I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. God bless you all. बाय इश्वी हा ओ बाय हा बाय सो एक न्ही बर्थडे रिक्वेस्ट आसलेले काल सो काल न्ही विसरले हांव विश करपाक सो आयज विश करता सो बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे जेडन डी अरावजो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जेडन डे अरावजो ओके बाय